न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही। प्रभू सिया रामचंद्र की जय म्हणून प्रभू रामाचे नाव घेऊन आजच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनाक सुरुवात करता। सगळ्यांत पहिली वचूयात आमचे न्यूज अँकर समिता कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया आजच्या दिसाचे अपडेट। पयलीं म्हणल्यार समेस्त गोंयकारांक राम प्राण प्रतिश्ठापना सुवाळ्याची उर्बेभरीत परबी आनी श्रीराम मूर्ती प्राण प्रतिश्ठापना सुवाळ्या निमतान सध्या सांखळेन उमेदीचें वातावरण आसा। आनी ह्या सुवाळ्या निमतान सांखळे रामरथ तशेंच हेर धार्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळीचें आयोजन केल्लें आसा। आनी आयज सकाळ फुडें काडिल्ल्या राम रथाची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी पुजा केली। तशेंच हरवळेच्या रुद्रेश्वर देवळा कडेन राम रथाची मिरवणूक काडली आनी ह्या वेळार व्हडा संख्येन रामाचे भक्त थंय हाजीर आशिल्ले। थँक्यू सुमेधा। आयज सकाळच्यानच रामाचे राम नामाचो जयघोष सगळे कडेन सुरू आसा। पुराय गोंयभर धर्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळी सुरू आसात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हरवळ्या रामरथाची पुजा केली। ताज्या उपरांत तो आपल्या गांवांत कोठंबी गेलो, थंय देवाचें दर्शन घेतलें। ताज्या उपरांत पिळगांव वचून देवाचें दर्शन घेतलें। आता आमी वचूयात उशा कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। गोंयांत पणजे कला आनी संस्कृती खात्याचो लोकोत्सव जाता आनी हो जो आसा 26 जानेवारी जावपाचो आसा। आयज कला आनी संस्कृती खात्याचो मंत्री गोविंद गावडेन ताची वचून कामाची पळोवणी केली आनी दर वर्सा वेगवेगळ्यो थिम्स दवरतात। अंदू तांच्यांनी नॅशनल इंटिग्रिटीच्या आदाराचेर जे भारतान मोन्युमेंट्स आसात तेजे वेगवेगळे डिझायन करून दवरल्या आनी तशेंच म्हणटा तो की लायटीचो तशेंच वेगवेगळे भशेन स्टेज कशी सजोवपाक जाय ताचोय ताणें तांकां गायड केल्लो आसा। आनी 160 कलाकार लोकोत्सवात पार्टिसिपेट जावन सादरीकरण करतले। तशेंच कलाकारांक कसलीच अशे त्रास जावचे न्हू हाची ते दखल घेतले अशें आमकां मंत्र्यान सांगलेलें आसा। आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार सकाळीं गोविंद गावडे रस्त्यान वतना ताका एक कोयर उडोवपी मेळ्ळो आनी ताका तेणी आडावून सांगलें की मेळत थंय कोयर उडोवचो न्हू। हे खातीर खूब कार्यावळी दवरतात। तशें पळोवपाक गेले जाल्यार भाशणांनी सांगतात आनी समज आपल्या मतदारसंघातलो सुद्दां आसल्यार चलता पूण आपल्याक ते लागना गांव हो नितळ आसपाक जाय अशी ताणें त्या वेळार ताका शिटकावणी दिल्ली आसा। सो तुमी ह्यो बातम्यो आसात त्यो 7च्या बुलेटिनान मुजरत पळोवच्यो। लोकोत्सवाक 26 तारखेच्यान सुरवात जातली। आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडेन कला अकादमीचे जो आर्ट अँड कल्चर जो महोत्सव भरता ते सुवातेची पळोवणी केली। दुसरे वटेन मंत्री गोविंद गावडे हायवे वयल्यान वता आसतना रस्त्यार कोण तरी एकलो बायकवालो रस्त्यार कुशीक कोयर उडयतलो। नेमको तो जो मंत्री गोविंद गावडे ताकाच मेळ्ळो। गोविंद गावडेन ताका आडयलो आनी सांगलें की रस्त्या कुशीक तुमी कोयर उडोवं नाकात। रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपाच्यो घडणुको दिसान दीस वाडत आसात। मागीर तो जावं तो गोंयकार आसूं किंवा भायलो आसूं, हो जो मनीस आतां हायवेचेर मेळ्ळो तो गोंयकार आशिल्लो, तो रस्त्या कुशीक कोयर उडयतलो। नेमको गोविंद गावडेक तो सांपडलो। गोविंद गावडेन ताका आडावन सांगलें बाबा रे रस्त्या कुशीक कोयर उडोवं नाकात। अशे तरेच्यो घडणुको खूब वायट पंचायतीन वेवस्थीत सिस्टम केल्ली आसा, थंयच कोयर उडयात अशे तरेचें आवाहन मंत्री गोविंद गावडेन केल्लेलें आसा। आतां आमी वचूया आमचे रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर हाचे कडेन। सगळ्यांक जय सियाराम। आयज अयोध्या हांगासर राम मंदिराचे जे स्थापन करपाचे आशिल्ले ती श्री राम मूर्ती थंय स्थापन जाल्लेली आसा आनी सगळी कडेच फक्त गोंयानच न्हय तर सगळ्या देशभरात हो उत्सव मनयलो वयता आनी सकाळच्या 8 वरांचेर हो उत्सव सुरवात जाला। प्रत्येक देवळांनी प्रत्येक म्हणजे आख्या देशभरात हो उत्सव साजरो करता।
करतात आणि गोंयान आयज आमी पणजेन वेगवेगळ्या वाठारांत वचून तुमच्या मुखार आमचे जे फेसबूक लायव्ह आसा ते लायव्हाच्या निमतान तुमच्या मेरेन आमी पावयल्ले आसा. जाल्यार सकाळी रामाची जी मूर्ती आसा ताचे पुजन जालें. ताचे उपरांत वेगवेगळे कडेन नाम जपूय जालो रामाचो. मागीर ताचे उपरांत दनपारां म्हणजे आतां सगळी कडेन पुजा जावन आरती जावन महाप्रसादूय जालो आणि आतां म्हणजे सांजचो जो वेळ आसा थंयसर वेगवेगळे वाठारांत वेगवेगळे प्रोग्राम दवरलेले आसा भुरग्यां खातीर व्हडल्यां खातीर. तशेंच सांजचे आसतले ते म्हटल्यार 6:30 उपरांत जे जशें की सांगलें की दुसरी दिवाळी म्हणजे आमी जशी दिवाळी साजरी करतातूच तशीच आतां जानेवारीन 22 जानेवारीक आतां दुसरी दिवाळी जातली अशें सांगलां. कारण म्हटल्यार दिपोत्सव साजरो केलो वयतलो आनी सगळे म्हणजे गोंयानच न्हय तर सगळे आख्खे देशभरात आयज सांजच्या 6:30 वरां साकून स्टार्ट जातले. सगळी कडेन दीप लायले वयतले. जाल्यार ह्याचे फुडले आनीक जे अपडेट आसतले ते आमी तुमच्या मुखार हाडटलेच. जाल्यार ह्यो सगळ्यो सविस्तर बातम्यो पळोवपा खातीर तुमकां आमचे 7 PM बुलेटीन पळोवचें पडटलें. रामाचे मुर्तीची प्राण प्रतिष्ठा जी जाल्लेली आसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्राण प्रतिष्ठापनेचो सुवाळो अयोध्येन केल्लो आसा. गोंयभर तशेंच पुराय देशान आयज राम नामाचो उत्सव आनी राम नामाचो जयघोश दिसून येता. गोंयानय भोवतेक कडेन जायते कडेन कितल्योश्योच कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो आसात. महाप्रसादाची कार्यावळ आत्ताच जाली आनी सांजचो आसा तो दिपोत्सव. आतां आमी वचुया रश्मी नरसे कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. सुशांत, आयज सगळी कडेन आमकां पळोवंक मेळटा तो रामाचो जयघोश. तूं जसो म्हटला तसो अयोध्यान फक्त राम लल्लाचो जयघोश न्हू, गोंयान सगळी कडेन आमकां पळोवपाक मेळटा. भारताच्या कणाकणात भारतवासियांच्या अंतर्मनात राम बसला अशें विधान आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राम लल्लाच्या प्राण प्रतिष्ठा जाले उपरांत उलयतना म्हटलां. सो हो एक सुवाळोच न्हू फक्त, हे एक नवें पर्व. हे एक अशें नवें पर्व घडयता ज्या भारतान आनी ज्या भारताची एकवट जी आसा ती ह्या राम लल्लाच्या जे अयोध्यान जे मंदिर बांदलां तितून दिश्टी पडटा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन हांणी केल्ले जे विधान अधोरेखित करपा सारकें तें म्हटल्यार भारताचो हो असो समाज जो शांतिकाय धरता, म्हणजे जो शांतिकाय पाळटा, जेचे कडेन धैर्य आसा, जेचे कडेन समभाव आसा आनी जेचे कडेन समन्वयक आसा. म्हणजे कॉर्डिनेशन, बरें कॉर्डिनेशन दवरून आजुनूय भारताची नाळ एक आसा, भारतवासी एक आसा आनी ताचें एक सुंदर प्रतीक. हांगा जात कात धर्म नासतना आयज अयोध्येन जो सुवाळो आमकां पळोवपाक मेळटा तो नक्कीच एकचाराचें प्रतीक अशें विधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केला. हो फूल रिपोर्ट तुमी मुजरत पळोवचो. अयोध्येन जे खीण जाले ते आमी तुमकां आयज आमच्या 7च्या बुलेटिनान दाखयतले, सो तुमी ते नक्की पळोवचो स्पेशल रिपोर्ट. दुसरी जी बातमी आत्तां आमकां आयकूंक मेळटा ती म्हणजे म्हापसाची. म्हापसा बलभीम म्हणून एक हॉटेल आसा आनी गॅसीची पायपलायन जी ट्यूब आसता ती फुटलेल्या कारणान थंय ब्लास्ट जाला. सद्या जे म्हणजे थंयसर काम सुरू आसा, सगळे अंडर जे चालू आसा, फायर ब्रिगेड सगळे काम करता. सो ही एक बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली. जस्ट इन जाल्या बातमी. सो मोर डिटेल्स आर अवेटेड. सो ही एक बातमी आसा सुशांत. येस, राम प्रतिष्ठापना सुवाळ्याचे जे निमित्त आसले ते निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन देशाक संबोधीत केले. राम मंदिराचे प्राण प्रतिष्ठापना सुवाळो हो एकचाराचें प्रतीक जावन आसा अशे तरेचे स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केल्ले आसा. दुसरी एक व्हडली अपडेट जी आयकपाक येता की म्हापशा बलभीम जे हॉटेल आसा थंय गॅस पायपलायन आहा ती फुटलेली आसा. गॅस पायपलायनीन गॅस दिवपाचो जो उपक्रम आसा तो नवोच आसा आनी अजूनय सगळी कडेन गॅस पायपलायनी थ्रू गॅस पुरवपाचें जे काम आसा ते चालू आसा. पूण सगळेच कडेन अजूनय गॅस पाविल्ली ना. पूण हो जो असो तरेचो जो प्रसंग आसा तो पयलेच फावट घडिल्लो आसा. सो आतां गॅस पायपलायन ही कितली सुरक्षीत आसा असो एक प्रश्न निर्माण जाता. फुडें वचुया दिप्ती काकोडकर हाचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. सगळ्यांक प्राण प्रतिष्ठापना दिसाची उर्बी बरीत परबी आयज खऱ्यांनीच इतिहासीक क्षण आमच्या खातीर. मात आयच्या दिसाची गोंयान म्हणजे पणजे सुरवात बरी जाल्ली ना, कारण आमचो थळावो आमदार पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सरे ताका राती काल अकस्मात काळजाचो आताक आयिल्लो आनी मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे जेनिफर तिची घरकान्न जी आसा तेणी आमी तिचे कडेन उलयली. तिणें सांगलें की आज सद्या भलायकी स्थिर आसा, एंजिओप्लास्टी केल्ली आसा आनी फुडलें आमकां मागीर रोखडेंच कळटलें.
ही एक खरीच वायट घडणूक पणजेचो आमदार आनी बाबूश मोन्सेरात हाका राती कडेनूच काळजाचो आताक आयलो ते उपरांत ताका बेगोबेग जीएमसीन एडमीट केलो जीएमसींतल्यान ताका सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जो आसा जीएमसीचो तो हलयलो थंय ताचेर रातयानच एंजिओप्लास्टी जाल्ली आसा फुडल्या उपचारा खातीर आतां तो बॉम्बे वतलो अशी अपडेट आसा सद्याक ताची भलायकी थीर आसा आतां आमी वचुया ऐश्वर्या खोर्जुवे कडेन आयच्या जे दिसाचे म्हत्व म्हणजे कितें आयज प्राण प्रतिश्ठापन सुवाळ्या निमतान पुराय गोंयांत एक उमेदीची ल्हार सगळ्या पसरला आनी ह्या लागून आतां गोंयचे बारीक बारीक सुद्दां देवळां आनी तशेंच बारीक बारीक घुमटीची सुद्दां पुजा केल्लेली आसा आनी 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 तर म्हणजे सकाळच्यान एक जय श्रीराम हो घोश जायत आसा सो हेका लागून पुराय गोंयांत तशेंच गोंयच्या बारीक बारीक वाठार पुराय जी हेजी सुरू आसा गोंयभर जायते कडेन बारीक सारीक देवळांनी म्हणा हेर सुवातांनी राम प्राण प्रतिश्ठापना सुवाळ्या निमतान वेगवेगळ्यो सांस्कृतीक कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो आसा आतां आमी वचुया गौरीश परब आमोणकारा कडल्यान ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची अपडेट समेस्त गोंयकारांक जय श्रीराम जशें की पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन सगळ्या गोंयकारांक आवाहन केलेलें की दिवाळी सारकी ही दिवाळी मनया तर समेस्त गोंयकारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचें हें आवाहन जें आसलें तें स्विकारलें सगळीं देवळां लीप जालीं त्याच बरोबर आयज तुमी पळयतात पुराय देशांत हे माहोल दिवाळे सारके फाकिल्ले आसा तर दिवाळी सारकें हें वातावरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन कित्याक सांगिल्लें जेन्ना राम वनवासांतल्यान जेन्ना अयोध्येंत येयलो तेन्ना दिवाळी मनयल्ली आनी आयज प्रत्यक्षात हे रामाचें देवूळ जाल्लेलें आसा आनी रामाच्या ह्या देवळांत राम अवतारलेले आसा म्हणून ही दिवाळी सारके मनोवपा खातीर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन सगळ्यांक आवाहन केल्लें 500 वर्सांचो इतिहास जर पळयलो जाल्यार खुबशी हाचेर गजाली लोक भाश्य करताले की पुरावे दाखया हे दाखया तर हिस्टॉरिकली वायज सोशियोलॉजिकली वायज किंवा आर्कोलॉजी वायज सुद्दां हे पुरावे आमच्या देशात उपलब्ध आशिल्ले तरी आसतना हाजेर वाद विवाद जायत आसताले आनी जे कारसेवक आसा जेंच्यांनी वचोन हे जे कितें आपलें योगदान दिलें तेच्या खातीर राज ठाकरेन सुद्दां ट्वीट केलेलें आसा की तांकां आतां खंय सुद्दां एक शांतता मेळटली अशें म्हणून त्याच बरोबर जे कोण व्हडले व्हडले नेता आसा जे थंय उपस्थिती लावपाक हाजर नाशिल्ले तांच्यांनी लायव्ह हाजिरी लायली फॉर एग्जाम्पल अमित शाह लाल अडवाणी जे ह्या अयोध्येच्या मिशनांत व्हडले जेंचो वांटो आशिल्लो मोलादीक तांच्यांनी सुद्दां लायव्ह पळयलें कित्याक तेंची भलायकी बरोबर नाशिल्ली अयोध्येंत सद्या थंडीचें वातावरण खूब फाकिल्लें आसा ताका लागून तेंच्यांनी हें लायव्ह प्रसारण पळयलें सो समेस्त गोंयकारांनी ह्या अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिश्ठेक भावनेन भक्तिभावान उपाट प्रतिसाद दिलो सगळ्यांक मना काळजान परत एकदां जय श्रीराम खरेंच आयचो दीस जाची इतिहासात नोंद जातली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सांगिल्ले प्रमाण सगळ्याच देशवासियांनी परतून एक फावट दिवाळी साजरी केली प्रभू सियाराम 14 वर्सां वनवास भोगिल्लो हांच्यांनी तुमकां खबरच आसतलें पूण 500 वर्सांच्या वनवासा उपरांत आयज खंय तरी अयोध्येक रामाची मुर्ती परतून देवळान बसल्या 500 वर्सां पयलीं जो संघर्श सुरू जाल्लो तो आयज खंय तरी सोंपिल्लो आसा आयज सगळेच कडेन तुमकां रामाच्या आगमनाक लागून उमेदीचें वातावरण दिसता जायते कडेन रस्त्यार रांगोळी घातली देवळां निवळ करून उत्सव आनी सण मनयले तर हे आयचे बुलेटीन हांगाच सोंपयता कॅमेरामॅन यश आडारकरा सयत हांव सुशांत गावस न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनांत पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच आयज गोंयांत कितें घडलें आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत आसतात त्या वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें केन्ना ब्लूम जातलें त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा देशांचो फुडलो तपास चालू आसा ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही